मंगळा भावा भयणीनो, कोण एकल्यान जेजूचे आंगो अस्त्र इगोर्ज मातेच्या साक्रामेंताक तुलना केली, कंपॅरिझन केलें आनी तो मनीस अशें ती तुलना स्पश्ट करून आमकां सांगता. जशें ती 12 वर्सां रोखपात जाल्ली बायलेन भावार्थान जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो आनी भावार्थान जेजून तिका बरी केली. तेच भाशेन आमी भावार्थान जेजूक साक्रामेंता वरवीं हात लायता, जेजूचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत जियेता. तेन्ना जेजूची आध्यात्मीक शक्ती, पिकोवणीची शक्ती आमचे मदें व्हांवतली. जशी त्या बायलेन मदें जेजूची पिकोवणीची शक्ती व्हांवली आनी तिका बरी केली. ही तुलना इगोर्ज मातेच्या साक्रामेंताचे आनी तिच्या भावार्थाचेर इतली परफेक्ट ना, पूण ती आमकां हे साक्रामेंतांची देणें, इगोर्ज मातेच्या साक्रामेंताच्या देण्यांची आपुरबाय करूंक आमकां संदी मेळटा. आनी हें खरें की जेजूक देवाक आमी बरीं जाल्लीं जाय. जशें तिचो भावार्थ पळयलो तिणें जेजून, ते भाशेन आमचोय भावार्थ पळोवन जेजू आमकां पिकोवंक कधीच फाटीं सरोना. तर आयची वाचपां आमकां विचार करूंक आपयता. आमच्या जिवितांत आमकां पेकवणें जाय. कसलें पेकवणें आमकां जाय? आनी त्या प्रमाणे विस्वासान आमी देवा लागीं मागता, देव आमकां दिता. सो सगळ्या साक्रामेंतान देवाच्या पेकवणीची शक्ती आसा. जावं ते मिसान, कुमसारान, कुमन्यावान. मागुया देवाताय आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी सदांच देवाक विस्वासी रावंक आमच्या दूख त्रासाच्या जिवितांत.